सर्वांकೈ नमस्कार स्वागत। मिगेल नाव उमेश भट, गोश्रीपुरम, कोच्ची। आयचे व्हिडिओंदु हांव तुमचे मुखारी सांगू वच्चो विशय देवाली दया। आमी सर्वांनी घरल्याक दिवो लावन देवाक प्रार्थना करप आसा। नाजाल्यार देवालयांतू मुखार रबून देवालय समक्षांतू आमी वचून प्रार्थना करचे पडेल। देवा, तुगेली दया सदा आमचेर आसूं का। हांवें प्रार्थना करप, देवा, हांवें जाण जावो नेणटन जावो कसली चूक अपराध केल्लेलो आसा जाल्यार क्षम पावंका, म्हजेर क्षम कोरका। मुखारी एकी चांगी वाट दाखोवंका। तुगेली दया आमचेर सदां आसूं का अशें सांगून तर हांवें प्रार्थना करप। आमी देवा लागीं भक्तीन, देवा तुगेली दया आमचेर सदां आसूं का अशें सांगून प्रार्थना केल्यार देवाली दया आमचेर सदां आसतली। तशी देवाली दया आमचेर आसा जाल्यार आमगेले जिवनांतू सगळें काही मंगल जातलें। तवळी देवाली दया आमी मागून घेवंका। स्वाम्याले प्रवचनांत हांव सान आसतना आयकिल्लो ह्यो विशय हांवें तुमचे मुखारी अवतरण केल्या। स्वाम्यान प्रवचनान सांगिल्लें आमी देवा लागीं दयत मागून घेवंका म्हूण। ताका आस्पद करून केल्लेल्यो व्हिडिओ तुमी स्विकार करतले म्हणून हांव सांगिल्ल्यान कसली चूक आसा जाल्यार क्षम करतले म्हणून विश्वास पावता। तुमगेलें प्रोत्साहन प्रचोदन केदनाय आसतलें म्हणून प्रतीक्षेन आयची व्हिडिओ हांव समाप्ती करता। तुमकां सर्वांकय धन्यवाद। शुभाशंसा।